तालावाच्या रूपान जमा केली लाखांनी रुपयांची रक्कम परस्पर हडप करपाचो प्रकार दिवचल पुलिशेन घडिल्ल्याची माहिती मुखार आयल्या। या प्रकरणात एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाचो हात आशिल्ल्याचो दुबाव आसा। या प्रकाराक लागून पुलीस खात्यान खवदळ पडला। खात्या वरवीं या प्रकरणाची चौकशी सध्या सुरू जाल्या। गोंयांत नवे नवे घोटाळे उक्ताडार येत आसा। कांय म्हयने पयलीं जॉब स्कॅम प्रकरणां उक्ताडार येतालीं आनी आतां दिवचले पुलीस स्टेशनांतले नवे प्रकरण उक्ताडार आयला। तालावाची जमा केली लाखांनी रुपयाची रक्कम गायब जाल्या। ह्या प्रकरणात एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबीत केल्ल्याची म्हायती मेळ्ळा। ह्या प्रकरणाचो फुडलो तपास सुरू आसा। रस्त्याचेर उबे रावून येरादारीचे नेम मोडपी वाहन चालकांक पुलीस तालाव दितात। तालावाच्या रुपान दर दिसाक कितली रक्कम एकठांय जाता ताची पुरेपूर म्हायती येरादारी पुलिसेच्या आर्थीक विभागाक मेळटा। तालावाच्या रुपान जमा जाल्ली ही रक्कम पुलिसेच्या खात्यांत जमा करप बंधनकारक आसा। तरी लेगीत दिवचल पुलीस स्टेशना वयल्यान तालावाच्या रुपान जमा जाल्ली लाखांनी रुपयांची रक्कम परस्पर हडप करपाचो प्रकार उक्ताडार आयिल्लो आसा। ह्या प्रकाराक लागून पुलीस खात्यांत एकूच खवदळ पडिल्लो आसा। मेळिल्ले म्हायती प्रमाण दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर काम करपी एके बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान ही रक्कम परस्पर हडप केल्ल्याचो आरोप आसा। मेळिल्ले चड म्हायती प्रमाण डिसेंबर 2023 ते ऑक्टोबर 2024 ह्या साधारण 11 म्हयन्याच्या कार्यकाळात तालावाच्या रुपान दिवचल पुलीस स्टेशनाचेर जी रक्कम जमा जाल्ली तातूंतली चडशी रक्कम संबंदीत पुलीस कॉन्स्टेबल बायलेन परस्पर हडप केल्ल्याची म्हायती मुखार आयिल्ली आसा। ही रक्कम आपणे परस्पर हडप केल्या अशी कबुली लेगीत संबंदीत बायल पुलीस कॉन्स्टेबलान दिल्ल्याची म्हायती मेळटा। ह्या प्रकरणाची पुलीस खात्यान गंभीरतायेन दखल घेवन चौकशी सुरू केल्ली आसा। मजगती ह्या प्रकरणात जे बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाचो हात आसा ते बायल पुलीस कॉन्स्टेबलाची ताकतिकेन कोलवाळ जेलींत बदली केल्ली। आतां मेळिल्ले म्हायती प्रमाण संबंदीत पुलीस कॉन्स्टेबलाक निलंबीत केल्ल्याचें कळटा। ह्या प्रकरणात आनिकूय कांय जाणांचो हात आसूं येता असो पुलिसेक दुबाव आसा। ते दिकेन पुलीस खात्याचे वरिश्ठ अधिकारी चौकशी करतात। कायद्याचे रक्षक आशिल्ले जर पुलीसच अशे फटिंगपणां करपाक लागले जाल्यार न्याया खातीर सामान्य जनतेन कोणा कडेन वचप असो प्रस्न ह्या प्रकरणा उपरांत उपस्थित जाता। गोमंतक टीव्ही खातीर दिवचलच्यान हांव रिपोर्टर तुकाराम सावंत।